लोकसभा जिल्हा अध्यक्षाच्या निवडणुकीक आयज व्यासपीठाचे आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे केंद्रीय नेते आणि आमचे वरिष्ठ नेता श्रीपाद भाऊ नाईक, मंत्री बाब रोहन खंवटे, जनरल सेक्रेटरी बाब दामू, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे आमदार आणि माजी आमदार, सगळेजण पार्टीचे पदाधिकारी, नवनिर्वाचित निवड जाल्ले उत्तर गोंयचे अध्यक्ष बाब दयानंद उर्फ दया कारगोडकर, सगळ्यात पयली हांव समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमचे बाब दयानंद कारगोडकर हाचे खूप खूप अभिनंदन करता। आयज ह्यो बोडगेश्वराची जात्रा बरे दिसा आयज दयाबाब कारगोडकराची घोषणाय जाल्ली आसा, त्यो बोडगेश्वरा कडेन मागता की फुडले फावटी उत्तर गोंयांतले मॅक्झिमम सीट हे भारतीय जनता पार्टीक मेळोन अध्यक्ष उलयता आसतना, भाऊ उलयता आसतना तांच्यानी बाब दया कारगोडकर हांच्या बद्दल सांगलें एक सामान्य कार्यकर्तो, आपूण केन्ना पंचय जावचो अशी अपेक्षा न दवरता भारतीय जनता पार्टीचे काम करपी, हांव मुद्दामून लायन अंडरलायन करता, आपूण पंच सुद्धा जावचो हाची अपेक्षा न दवरता फक्त आपली भारतीय जनता पार्टी आपल्या मतदारसंघातलो आमदार निवडून येवचो, आपल्या सायडीचे आमदार निवडून येवचे आणि गोंयांत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येवची, राज्यात आणि देशात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येवपाक जाय म्हणून म्हाका कितें मेळटलें हाची अपेक्षा न करता सातत्यान भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान काम करपी असो आमचो मयी मतदारसंघातलो कार्यकर्तो कंटिन्युअसली हांव तर गेली जवळपास ना म्हटलं जाल्यार 26 वर्सां जाली बाब दयानंद कारगोडकर हाका वळखता डायरेक्टली। तेणे कंटिन्युअसली म्हणजे मयी मतदारसंघातच न्हय, जेन्ना जेन्ना जे काम दिले, ज्या जाग्यार चल म्हटलो, जेका जे पार्टीचे काम दिले ते सातत्यान त्यांनी ग्राउंड लेवलाचेर वचून केले। घडे कदाचित म्हणजे भाशण करपाक एक्सपर्ट आसचो ना, पण आमकां कार्यकर्तो आनी अध्यक्ष असो जायो की जेणी पुराय जिल्ह्यात वचून त्या मतदारसंघात थंयची संघटना आसतली, थंयसल्या कार्यकर्त्याकडे एक आपल्यापणान एक बरो मायेचो शब्द दिवप किंवा पार्टीची संघटना वाडप ही गरजेची असता। ती ताकद कोणामध्ये असत जाल्यार ती दयाबाब कारगोडकर हांवें सातत्यान सांगलें, कित्याक सांगता हांव मयी मतदारसंघात तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेळच्या वेळी वेगवेगळे प्रयोग जाल्यात, म्हाका सांगता आसतना वायट दिसना, इट इज ट्रू आनी सगळ्यांकूय खबर आसा। म्हणजे सिन्स फ्रॉम द आमचो पयलो प्रकाश फडटे हो पयलो आमदार चूज केल्या उपरांत आमी ताज्या उपरांतूय बी तिकेट बदलली, पेमेंट शेट हेका दिली, अनंत शेट हेका दिली, अनंत शेट्टीच्या उपरांत 2 टर्म अनंत शेट्टीचे जाल्या उपरांत थंयसर प्रवीण गांठ्याक दिली आणि प्रवीण गांठ्याच्या उपरांत आमचो प्रेमेश शेट्टीक आमी निवडून हाडलो। पण खंयसरूच आमी न डगमगता पार्टीच्या फाटल्यान उबे रावपी कार्यकर्ते जर कोण आसत जाल्यार ते मयी मतदारसंघातले कार्यकर्ते आसात आणि त्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक नवचैतन्य, कार्यकर्त्यांच्या मदीं एकी आणि कार्यकर्ते हे आपले कुटुंब आसा। आमी सदांच म्हणटा की आमी जर म्हणटा भारतीय जनता पार्टी आमची फॅमिली आसा, इट इज अ बिगर फॅमिली जरी असली जाल्यार ताका स्मॉलर फॅमिली ही मतदारसंघ आसता आणि त्या मतदारसंघातले दया सारकेले जेन्ना कार्यकर्ते असंख्य आज गोंयांतले कार्यकर्ते माझ्या समोर आसात, आज खूप मोठ्या प्रमाणात मयी मतदारसंघातले कार्यकर्ते हांगासर बाब पेमेन आणि हांच्या बरोबर सगळे जाण आयल्यात, कारण ताका सगळ्या जाणांक एक आमी पळयता की दया बद्दल आपुलकी आसा आणि दया त्यांचा सदोदीत बऱ्याक आसतलो वायटाक आसतलो सगळ्यांच्या बाबतीत एकामेकाच्या बरोबर आसा, म्हणून ते सगळे जाण आज जातीन हांगासर हजर आसात। उत्तर गोंयांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक बाब दया कारगोडकर कोण सांगपाची गरज ना, ते सगळे आमचे उत्तर गोंयांतले कार्यकर्ते ताका नांवानिशी वळखता, त्याच्या कामानिशी वळखता, अशा पद्धतीचे काम भारतीय जनता पार्टीचे करपी आणि त्या खातीर आमी म्हटला की आमी वेगवेगळी कॉम्बिनेशन्स असतली, पण पार्टी विचार करता असताना एखाद्या आपल्या कार्यकर्त्याचो सातत्यात विचार करता, म्हणून आमच्या पार्टीत निवडणुका जायना तरी आम्ही म्हणतो निवडणुका, पण पार्टीच्या कॉन्सेन्सन्सीस म्हणजे सगळ्यांकडे एकमतान विचारून पार्टी एकंदर आणि ज्यांची नावं असली त्यांकाय वाईट दिसना, म्हणजे बाबा माझे नाव येले आणि माझे नाव झाले ना कित्याक त्या वाईट दिसना, योग्य पदाचेर सातत्यात करीत आसा। म्हणून आज जरी 3 नावां रिकमेंड केली तातूंतल्यान दया कारगोडकर हाच्या नावात पार्टी चूज केले आणि हे करता असताना
म्हणजे केंद्रातल्या पार्टीक विश्वासान घेऊन ताचें नाव जे चूज केल्लें आसा ताका पार्टीक उज्वल भविष्य आसा. आज परत एकदा हांव सगळ्या समक्ष म्हणजे पार्टीतल्या ओबीसी कॉर्पोरेशनाचेर आज व्हायस चेअरमॅन ह्याय पदाचेर बाब दया कारवडकर हो आसा. म्हणजे एकंदर सरकारात असतलो किंवा पार्टीत असतलो ही सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्याक पद ही पार्टी सातत्यान दीत वता. आम्ही सातत्यान म्हणटा की एखादो आमचो कार्यकर्तो कदाचित आमदार जावंक शकूंक ना, पण आमदार जावंक शकूंक ना आसत जाल्यार आमदार करपाची ताकद ही कार्यकर्त्यां दवरल्या हितूंतलो कित्याक सांगता की सगळ्याकूच दोगमत आसता अशें ना, पण सगळ्याकडे संघटनेची ताकद असता, ऑर्गनायझेशनच्यो स्किल्स असता, लोकांकडे उठून सगळ्या कार्यकर्त्यांक एकत्र दवरपाची जी ताकद असता ही कार्यकर्त्याचे मदीं असता. ती खरी तिची ताकद आसा. कडे कदाचित म्हणजे आम्ही म्हणटा की लोकमत जेन्ना म्हणटा तेन्ना वेगवेगळी कॉम्बिनेशन येता. म्हणून अशा पद्धतीचे कार्यकर्ते हेच पार्टीक खरी उभारी दिता. अशा पद्धतीचे कार्यकर्ते हे सदोदीत पार्टीक सत्तेर हाडपाचे काम करीत आसा. म्हणून हांव म्हज्या तमाम सगळ्या कार्यकर्त्यांक जे समोर आसा तांचे मनापासून अभिनंदन करता. सातत्यान गेली 30 वर्सां म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता की विधानसभेत भारतीय जनता पार्टीक आज 30 वर्सां पुराय जाली. भारतीय जनता पार्टी पयली फावटी विधानसभेत 1994 निवडून आयले. भाऊ आमच्या मदीं आयज आसात आणि तेच सांगता की पुराय 30 वर्सां कंप्लीट जाली भारतीय जनता पार्टीचे नेटान काम भारतीय गोंयांत सुरवात केली 35 वर्सां. त्याच्या पयलीं बारीक बारीक काम चलतालें तितून हांव वचना की जनता पार्टी म्हणून करताले, जनसंघ म्हणून करताले, पण भारतीय जनता पार्टी म्हणून 35च्या पेक्षा 35 वर्सां जाली कंटिन्युअसली. जे जवळपास 90च्या दशकात जे काम सुरुवात केले ते नेटान भाऊ पहिली फावटी 91 जेन्ना साऊथ गोवात उबो रावलो, भाई जेन्ना उत्तर गोंयांत उबो रावलो तेन्नाच्यान कामाक एक गती आयली आणि तेन्नाच्यान काम करपी कार्यकर्ते आयजूय समोर आसा. आणि हे सगळे काम करता असताना आम्ही सगळ्या जणांनी भारतीय जनता पार्टी कंटिन्युअसली पळयल्या. आज एक भारतीय जनता पार्टी परत एकदा नव्या वळणाचेर येवन आसा. केंद्रात आम्ही सत्तेन आसा, राज्यात आम्ही सत्तेन आसा. म्हणून सातत्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगता की आमकां योग्य प्लॅटफॉर्माचेर योग्य उलोवप किंवा योग्य सल्ले दिवप हाची गरज आसा. पार्टी सातत्यान सगळ्यांचे आयकता, पार्टी कोणाचे आयकना अशें न्ही. पार्टी आयल्यार हांव एक मुख्यमंत्री जरी आसत जाल्यार म्हाका केन्नाय म्हजो अध्यक्ष आसतलो, जनरल सेक्रेटरी आसतलो ताका रायट आसा सांगपाचो. सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्याकूय रायट आसा सांगपाचो, पण ताका रायट प्लॅटफॉर्म जाय. त्याच प्लॅटफॉर्माचेर तरी उलोवपाक जाय. आमी म्हणटा की आमी जर शिस्तीची पार्टी आसत जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्यान शिस्तीन उलोवपाची गरज आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की घडे कदाचित मुख्यमंत्र्याचोय तरी कान पिळोवपाचो जालो आसत तेजोय रायट अध्यक्षाक आसा, कारण तो पार्टीचो अध्यक्ष आसा, प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा. बट इट इज अ रायट प्लॅटफॉर्म आणि त्याच रायट प्लॅटफॉर्माचेर त्यांनी सांगप हे तितके गरजेचे आसा. हांव मुख्यमंत्री जालो म्हणजे हांवें स्वर्गाक हात तेकोवंक ना. हांवूय सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो आसा. शेवटी गोंयचे भले कितें, गोंयचे वायट कितें हे एकंदर कार्यकर्त्याचो एडवायस घेवप योग्य आसा. कार्यकर्त्यांनी एडवायस दिवचोच. कार्यकर्त्याचो कित्याक आमी सामान्य लोकांचो एडवायस घेत आसता. आणि ह्यो घेता आसतना गोंयचे राजकारण ना किंवा गोंयच्या विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2047 हे करपा खातीर आमकां योग्य दिशेन वचपा खातीर सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज आसा. म्हणून पार्टीचे ऑर्गनायझेशन जशें योग्य करप, सरकारूय योग्य दिशेन व्हरप आणि सरकार त्या सगळ्यांच्या विचारांनी फुडें वचत असता. म्हणून सातत्यान तुमकां जरी कोणाक कितें सांगपाचें जालें आसत जाल्यार पार्टीचो प्लॅटफॉर्म आसा, त्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सातत्यान सगळ्यांनी उलोवचें हे म्हाका सगळ्या जाणांक आयज सांगन दिसता. आयच्या ह्या दिसा हांव परत एकदा म्हणजे पुराय उत्तर गोंयच्या आमी निवडणुका जाहीर केल्यो. बाब दयानंद कारगुडकर हाका आमी अध्यक्ष डिक्लेअर केलो. तो आपली पुराय टीम ही फुडल्या एक 15 दिसाच्या भितर उत्तर गोंयची पुराय टीम काडटले. बऱ्याच जाणांक ह्या टीमीचेरूय बी आपल्याक कोणाक जनरल सेक्रेटरी, कोणाक उपाध्यक्ष, कोणाक मेंबर, पण पुराय जिल्ह्यातल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हे प्रतिनिधित्व मेळटले. बट आता तयारी सुरू जावपाक जाय फुडल्या झेडपी इलेक्शनाची. आता तयारी सुरू जावपाक जाय फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाची, कारण 2027 पयस ना. आणि सातत्यान आमी चवथे फावटी निवडणुकेक वता. हेवे दावे आसतले. हेवे दावे आमच्या घरच्या घरा आसपाक जाय. हेवे दावे आमी पब्लिकात उलोवचे ना. आमी बऱ्योचश्यो गजाली आसतल्यो. कदाचित म्हणजे प्रत्येकाक आपल्या मना सारकें जायना, पण प्रत्येकाक राज्य भारतीय जनता पार्टीचे येवपाक जाय हें तकलेन आसप तितकेच गरजेचें आसा. म्हणून तर शिस्तीन काम करप पार्टीचे आमी म्हणटा की त्या खातीरच फुडल्या 2027च्या निवडणुकेक वयता आसतना प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी तितकीच आसा.
म्हणून हांव म्हणटा की आतापासून जर आम्ही तयारी सुरुवात केली, उत्तर गोंयांतल्यान 27 मॅक्झिमम सीट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्ले आसा. 27 आज सांगता बरोवन दवरात, 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच गोंयांत राज्य आमका विश्वास असा आमच्या कामाचेर, आमका विश्वास असा आमच्या संघटनेचेर, आमका विश्वास असा आमच्या कार्यकर्त्यांचेर. हांवें कित्याक सांगता, तुम्ही पळयात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात गोंयांत जे काम केलां, कोणी म्हाका सांगचें खंयचें काम हेच्या पयलीं खंयच्या सरकारात केल्लें, खंयचें काम खंयच्या पयलीं खंयच्या मुख्यमंत्र्यात केल्लें. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात जे काम झाले ते आतापर्यंत केन्ना जावं नाशिल्ले. फाटल्या तुम्ही 12 वर्सांचो टेन्युअर काढून पळयात, तुम्ही डबल इंजिन सरकारचो 10 वर्सांचो कार्यकाळ काढून पळयात आणि ज्या 10 वर्सांच्या सरकारच्या कार्यकाळात झाला, आज प्रत्येक जण जो गोंयांत सांगता गोंय पुराय बदलना, जो प्रत्येक जण सांगता हेजे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें तयार जाले, हेजो व्हडलो ह्युमन रिसोर्स कसो क्रिएट केलो, हो प्रत्येक जण विचारता. आमकां गरज आसा आमी उलोवपाची. अरे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जातलो आसलो काय कितें मोदी ना जाल्या, आमी तेका बांदपी जो लिंक रोड आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आसतलो नॅशनल हायवे, प्रत्येक कडेन आसतले टुरिझम डेव्हलपमेंट, हेल्थ सेक्टरांतली डेव्हलपमेंट, वेगवेगळ्या सेक्टरांत वेगवेगळी डेव्हलपमेंट आमकां पळोवपाचो दृश्टिकोन जाय. आमी पळोवपाक जाय, आमी उलोवपाक जाय. आनी आमी एखादी खंयची बारीकशी गजाल जावना, विरोधक उलयतलो, विरोधक शबय मारतलो, ताचें तें काम आसा, कारण तेका शबय मारण्या पलीकडे वेगळें कामूच ना. म्हणून तर म्हाका दिसता ज्यो पॉझिटिव्ह गजाली इतक्या मोठ्या प्रमाणात जाल्या त्यो लोकांक दवरपाची गरज आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे मिशन आत्मनिर्भर भारत सगळ्यांच्या मदीं व्यवस्थितरित्या पावोवपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या माध्यमांतल्यान सातत्यान आमी पळयता की गोंय हे पयलें राज्य आसा. 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामापैकी 80% प्रोग्राम 100% पुराय करपी खंयचें राज्य आसतलें तर ते गोंय राज्य आसतलें. आणि 63 वर्षाच्या कार्यकाळात तुम्ही इतिहास काढून पळयात. 63 वर्षाच्या कार्यकाळात सगळ्यात मेजॉरिटीन जर काम झालं असताना जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात. आणि हे कित्याक शक्य झाले, केंद्रात मोदीजीचे सरकार, हांगासर आमचे सरकार, म्हणून हे शक्य झाले. आमकां हांवें त्या खातीर म्हटलां की खुबश्यो गजाली ज्यो आसा, एखादी आमी नेगेटिव्ह गजाल काडटले, असत एखादी बारीक गजाल ना म्हणना की हेजे व्हडले राज्य जेन्ना घडोवपाचें आसत तेन्ना एखादी दुसरी गजाल जी आसतली ती चुकल्याय आसतली, बट ती रेक्टिफाय करपा खातीर आमी काम करीत आसा. बट तेजोच आमी ढोल वाजयलो म्हणून जावचो ना, बट ती रेक्टिफाय करपाची ताकद आमी दवरता. ती रेक्टिफाय करता आसतना सरकार फुडें व्हरपाची. गोंय खंयच्याच दृश्टीन हांव सातत्यान म्हणटा गोंय क्लीन आसतलें, ग्रीन आसतलें, तें मेंटेन दवरपा खातीर आमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसपाक जाय. आमच्या सगळ्यां कडेन आमी तितक्याच ताकदीन काम करपाची गरज आसा. फक्त 4 मिनटां, 1.5 वरां खंयसर आनी 4 मिनटां खंयसर, आनी हो डेव्हलपमेंट कोणी केली म्हणून सांगात हे विचारपाची गरज आसा. आमकां सगळ्या जाणांक शॉर्ट मेमरी आसा, आमकां सगळ्या जाणांक आमी विसरता आमी काम केल्ली याद उरना. आनी एकदां जेन्ना तो आमी पळयता की 12 वर्सां जाल्या उपरांत, 13 वर्सां जाल्या उपरांत, आनी जो धाकलो भुरगो आसलो पळय न्ही, जो 10 वर्सांचो भुरगो आसलो तो आयज 22 वर्सांचो भुरगो जाला. 10 वर्सां काँग्रेसच्या कार्यकाळात कितें केलें तेका याद ना, तेका फक्त भारतीय जनता पार्टीन काम कितें केलं आनी त्या खातीर एखादें बारीकशें जर कितें उरलां आसत जाल्यार तें तेजे तकलेन येता. हेंय सांगपाची गरज आसा. अरे म्हणून तर म्हणजे तुम्ही जर त्याचे स्कॅम काढून पळयशात, दिसाक एक स्कॅम आशिल्लो जवळपास काँग्रेसीचे 78 म्हणजे त्यांच्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात 78 स्कॅम मेजून आशिल्ले. मोदीजीच्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात एक स्कॅम तुमकां दिसलो ना. खंयचोय स्कॅम सांगतो, कोणीय सांगतो आणि कसलोय सांगतो, अरे न डाग आसतले म्हणजे मोदीजी आसात. म्हणून आम्ही सातत्यान म्हणटा काम कित्याक करचे भारतीय जनता पार्टीचे, देशा खातीर करचे. काम कित्याक करचे म्हणजे मोदीजी खातीर करचे. त्यांच्यानी विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाचे. आणि हे सगळे करता असताना गोंय आमकां त्या धर्तीचेर फुडें व्हरपाक जाय. सगळ्योच गोष्टी म्हज्या मना सारक्यो जावच्यो ना, सगळ्योच गोष्टी म्हाका जाय तश्यो जावच्यो ना, पण तरी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे काम करचें, कारण ते आमी व्रत म्हणून घेतलेले आसा. हे आमी काम हे हय ह्या देशाक आमी सर्वतोपरी आमी म्हणटा की विकसित भारत हे स्वप्न साकार करपा खातीर घेतलो. नो डाऊट हे सगळे करता असताना खंय तरी दिसता की हय बाबा की आपल्या राज्यात, आपल्या मतदारसंघात, आपल्या गावात हे काम जावचें उरलां आसतलें. करपाचो अधिकार आसा, सांगपाचो अधिकार आसा, सांगचे सगळ्या जाणांनी. म्हणून माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की सातत्यान आमी सगळे जाण मेळोन काम करीत आयिल्ले आसा.
त्या खातीर सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आसा. ती ताकद आमी सगळ्या जाणांनी दवरपाक जाय. आज जिल्ह्याचो अध्यक्ष निवडणूक जाली, आज मंडळाच्या अध्यक्षांची निवडणूक जाली. मंडळाच्या अध्यक्षांचे काम कितें, फुडले फावटी त्या मंडळात त्या मतदारसंघात आपला आमदार निवडून हाडपा खातीर सातत्यान रात आनी दीस काम करप, त्या मंडळाचे संघटन कशा पद्दतीन फुडें व्हरतलो हे काम करप जिल्ह्याचे काम आसा. की सगळ्या मंडळाक न्ही तर पुराय जिल्ह्यातल्या 20 मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक जे ऑर्गनायझेशन काम करता आसतना घडये कदाचित आमचो आमदार आसतना तर त्या मंडळाच्या फाल्यां सकाळी मुख्यमंत्र्याकडे घेवन येवपाचो रायट आहा ताका. तेणे येवचो जिल्ह्याचो अध्यक्ष म्हणून घेवन हय हांगासर खंयसर तरी आपल्या एखाद्या पंचायत भारतीय जनता पार्टीची आसा तसले सामाजीक काम करपा खातीर तो आमदार एखादो विरोधी आसत तो जर आडयता आसत काही लोक जे आसा पळय आमी काम करता आसतना हांव तरी काम करता आसतना विशेष करून राजकारण पळयना. शेवटी ते गोंयचे काम आसा, गोंयच्या लोकांचे काम आसा. पण काही लोक जे आसात जे विरोधात हांव सांगता म्हणजे सरकाराचेच पयशे घेवन थंयसर काम करपाक आडमेळे धोरण हाडपी काही आमदार आसात. विरोधातले सांगता भारतीय जनता पार्टीचो आमदार खंयचेय काम करपाक कोण केन्ना फाटी दवरिना. पण थंयसरूय बी ते दुजाभाव करतात. जाल्यार आमच्या अध्यक्षाक रायट आसा फाल्यां सकाळी एखादो सरपंच आसतलो भारतीय जनता पार्टीचो, फाल्यां सकाळी एखादो आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसतलो, आपल्या पंचायतीतले हे काम फाटी उरला आसत अवश्य त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे घेवन येवचे. ते काम सांगपाचो अधिकार ताका आसा. तशें ऑर्गनायझेशन काम करपाचें आसा तशें सरकारांतलें काम फुडें व्हरपाक त्यांनी ह्या पद्दतीन काम करचें. म्हणून म्हटलां की ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर त्याच्याकडे असलेले ओबीसी कॉर्पोरेशन असलेले किंवा आम्ही सातत्यात सांगता की आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. आम्ही अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता आणि हे तत्व फुडें व्हरता आसतना आम्ही जर हे काम तुम्ही पळयतात GNH.